नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि अदिती काकोडकर आवाज गोयचो या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। मोपा उपरांत दाबोळी विमानतळाचेर 334 रशियन पर्यटकांक घेवन देवले पयले चार्टर पारंपारीक पद्दतीन रशियनांक दिलो येवकार। गोय पुलिशेत नोकरी दिता म्हणून 5 लाखांची तोपी काणकोण पुलिशेत कागाळ दाखल पर्ये 70च्या तरणाट्याक पुलिसांनी केली अटक। उत्तर गोय कोमुनिदादचे आदले प्रशासक दीपक वांयगणकर निलंबित दक्षता खात्याकडल्यान आदेश जारी कामुर्ली कोमुनिदादचो गांवकार नाशिल्ले व्यक्तीक म्युटेशना खातीर न दाखलो दिल्ल्याचो आशिल्लो आरोप। बेकायदेशीर घरांक दिवचे नात लायट आणि उदकाचे कनेक्शन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे जातली कारवाई सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक केल्या दीपश्री गांवसाक 2 दिसांची पुलीस बंदखण जाल्यार पूजा नायकाक न्यायालयीन बंदखण सोमाराक सोपिल्ली पूजाची पुलीस बंदखण। आणि कॅश फॉर जॉब स्कॅमात आमदार मंत्र्यांचोय हात आम आदमी पार्टीचो आरोप न्यायालयीन आयोगावरवी चौकशीची केल्या मागणी। आता खबर विस्तारान गोंयांत पर्यटन हंगामाची सुरुवात जाल्ली आसा। दाबोळी विमानतळाचेर ह्या हंगामातले पयले चार्टर विमान मंगळाराक देवले। रशियेंतल्यान आयिल्ल्या ह्या चार्टर विमानांतल्यान 334 रशियन पर्यटकांक व्हडा दबाशान दाबोळी विमानतळाचेर येवकार दिलो। पळयात गोयच्या पर्यटन हंगामाक सुरुवात जाल्ली आसतना आता मोपा फाटल्यान दाबोळी विमानतळाचेरूय रशियेंतल्यान आयिल्ले पयले चार्टर विमान मंगळारा देवले। विमानतळ प्राधिकरण आणि गोय पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी 334 रशियन पर्यटकांक पारंपारीक ब्रास बँड वाजोवन तशेंच दर एकल्या पर्यटकाक गुलाब दिवन येवकार दिलो। ह्या वेळार विमानतळाचेर केक कापून पर्यटकांच्या उमेदीत आनिकूय भर घाली। येता त्या दिसांनी अशा तरेन आनिकूय विमानां गोंयांत येवपाची आसात तेन्ना गोयच्या पर्यटन व्यवसायाक बरी चालना मेळटली आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतूय भर पडटली हातूंत दुबाव ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ल्या घरांक ह्यान फुडें लायट आणि उदकाचे कनेक्शन दिवप बंद करतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगला। उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण कारवाय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत हांणी दिली। हायकोर्टात ऑर्डर दिल्या की ह्यान फुडें आनी कोणाक अशा पद्दतीचे जे पळय न्ही ही कनेक्शनां दिवची न्ही आमी न्ही हायकोर्टानूच ऑर्डर दिली एक बरें जालें कित्याक इलिगल घरां आनी कनेक्शनां मेळची ना तिजे म्हणजे बाकीची सगळी दिमचा अंडर हेल्थ एक्ट ना मेळची ना बंद हायकोर्टान बंद केलें हायकोर्टान ऑलरेडी सरकार काडली गव्हर्मेंटान इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे दिवपाचें बॅन। सो गव्हर्मेंट टीचर कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक केल्ल्या पूजा नायकाक आता न्यायालयान बंदखण फरमायल्या जाल्यार दीपश्रीक 2 दिसांच्या पुलीस कस्टडीची ख्यास्त सुनायल्या। पूजा नायकाक दिवचल पुलिशेन जाल्यार दीपश्रीक फोंडे पुलिशेन अटक केली। ह्या प्रकरणात नाव आयिल्लो सरकारी कर्मचारी श्रीधर सतरकरान आत्महत्या केल्या उपरांत आता पूजा नायकाच्या अडचणीत आनीकूय भर पडल्या। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात अटक केल्ल्या दीपश्री गावस एका 2 दिसाची पोलीस बंदखण फरमायल्या। तिच्या कडल्यान 3 चारचाकी जाल्यार 2 दुचाक्यो जप्त केल्यात जाल्यार पूजा नायक हिच्या पोलीस कस्टडीचो रिमांड सोपिल्ल्यान पूजा नायकाक 2 दिसाची न्यायालयीन कस्टडी फरमायल्या। पूजा नायकाक फाटल्या बुधवारा दिवचलच्या न्यायालयान 5 दिसाची पोलीस कस्टडी सुनायल्ली। आता श्रीधर सतरकर आत्महत्या प्रकरणा उपरांत पूजा नायकाच्या अडचणीत आनीक भर पडला। आज फोंडा न्यायालयाकडे आसा जे जाग्यार काल जी अटक केल्ली दीपश्री गांवस ही कॅश फॉर जॉब प्रकरणान ताका अटक जाल्ली आसली। आज तिका हांगा कोर्टान हजर केल्ले आसता 2 दिसाचो ताका पोलीस कोठडी रिमांड दिल्लो आसा आनी मुखाल्लो जो तपास जो आसा तो पुलीस करता पूण सद्याक तिची नांवार जी आसलेली एक स्विफ्ट कार एक क्रेटा कार आनी एक इवन 1 कार एक आनी 2 दुचाकी हांगा जप्त केल्ली आसा पुलिसांनी ताब्यात घेतलेली आसा आनी इन्व्हेस्टिगेट पुलीस करता।
मजगती सागर नायक हाचेर फोंडा पुलिशेंत गुन्हो नोंद जाला. सरकारी नोकरे खातीर टोनी नगर सावर्डेच्या सदानंद विठू विर्नोडकार हाचे कडल्यान 10 लाख रुपया घेतले म्हणून सागर नायका आड पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्ली. फोंडा पुलिसांनी सागर नायक हाका ताब्यात घेवन रिमांडा खातीर न्यायालयांत धाडला. आमी फोंडा पोलीस स्थानकाचेर आसा, जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण चलता आनी सागर नायक हेजी पयलीं ताका अटक केल्ली आनी ताका जामिनाचेर सोडलेलो. परत राती उशिराक ताका रिसर एक तक्रार येयली की टोनीनगर सावडेच्यान ती सदानंद विठू विंडोडकर हिणी तक्रार केली दाखल केली की आपल्या कडल्यान 10 लाख रुपया जॉबा खातीर घेतलेले आसा. म्हणजे काय जालें म्हणून तिणें कंप्लेंट केला. त्या आदारार ताका पुन्हा परत ताका कस्टडीन घेतलेलो आसा आनी आतां ताका रिमांडा खातीर न्यायालयान येल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात सरकारातल्या मंत्र्यांचोय हात आशिल्ल्याचो आरोप आम आदमी पार्टीन केला. ह्या घोटाळ्यांची 3 बायलां सापडल्यात, तांच्या फाटल्यान आनी कोणाचो तरी हात आसा. तेन्ना ह्या प्रकरणाची न्यायालयीन आयोगा वरवीं चवकशी करपाची मागणी आपाचो मुखेली अमित पालेकरान केल्या. हातूंत भितर सरकाराचो प्रत्येक मंत्री खंय ना खंय तरी कनेक्टेड आसा आनी आमी मागणी केल्ली. आमी म्हज्या ट्विटांनी सांगिल्लें, हांवें परत एकदां सांगता की हे जे स्कॅम आसा दिस इज नॉट जस्ट ओनली कनेक्टेड टू वन पर्टिक्युलर लोकेलिटी बट अख्ख्या गोंयांत आसा. मोर पर्टिक्युलरली 3 बायलां अरेस्ट जाता. इट इज कॉल्ड somebody has referred them as queen of scams, but is there another larger queen to this? Is something that needs to be unearthed as far as this particular scam is concerned. आमकां जी माहिती मेळ्ळा त्या प्रमाणे कांय लागींचे लोक जे चीफ मिनिस्टराक खूब लागचे लोक आसा तेय ह्या स्कॅमा भितर इन्वॉल्व आसा. गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इन्वॉल्व आसा. एक नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर इन्वॉल्व आसा हू इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द पुलीस स्टेशन्स टुडे. डीजीपी कांयच खंयच वालोर ना आनी तोच ट्रान्सफरी करता. हे सगळे घडटा कारण सरकार हॅज फेल्ड इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन टर्म्स ऑफ करेक्टिंग द करप्शन लेवल दॅट हॅज इन्क्रीज इन गोवा. हे जर सगळे सारखे जातले जाल्यार ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करचे पडटले ऑफ अ रिटायर्ड हायकोर्ट जज with 2 additional district judges retired so that public hearings जावच्यो पडटल्यो. आणि सरकार म्हणटा चीफ मिनिस्टरान स्वतः स्टेटमेंट केलो की पूजा नायक हॅज कम टू लाईट बिकॉज ऑफ हिम म्हणून. द कम्फर्ट लेवल दॅट पूजा नायक हॅड टू गो टू चीफ मिनिस्टर्स हाऊस and offer bribes for in exchange for a job is something which is alarming. कोयराचे योग्य तरेन व्यवस्थापन करपा खातीर राज्य सरकार यत्न करीत आसा. दर वर्सा सरकारा कडल्यान कोयराचेर 300 कोटी रुपया खर्च जातात, मात पंचायती कडल्यान ताचो योग्य तरेन वापर जाल्लो दिसना. कचरो व्यवस्थापना बाबतीत सरपंचांक इच्छाशक्ती आनी सचिवांक अक्कल आसप गरजेचें. आयज लेगीत कांय लोक रस्त्यार उक्ते सुवातेर कोयर उडयतात. पंचायतीन दर एका घरांत वचून कोयर एकठांय करचो. ह्यान फुडें रस्त्यार उक्त्या जाग्यार नळ्यांनी कोयर दिसूंक फावना अशी खर शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. सुंदर गोंय फक्त उलयले म्हणून जावचें ना. प्रॅक्टिकली लोकप्रतिनिधींनी आणि त्याचबरोबर गव्हर्मेंट स्टाफ जे ग्रामपंचायत लेवलाचेर काम करता ह्या सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. ताका लागून तालुका वायज ह्या लोकांक कामाक लावपाक जाय म्हणून बिचोले तालुक्यांतल्यान म्हणजे मूळ तालुक्यांतल्यान सुरवात केला. आज सगळे पंच, सरपंच, सेक्रेटरीज आणि म्युन्सिपाल्टी दोन्ही CO आणि म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन हे एक्झॅक्टली पुराय प्रेझेंटेशन आमचे DOP, BDO, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, DMA हाच्या सहित प्रत्येक जण प्रेझेंटेशन दितले. एक 2-3 मॉडेल जे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंटात बरे काम करतात ते तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरूय आपले प्रेझेंटेशन दितले आणि कशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल घालून आम्ही पंचायत आपली स्वच्छ दवरपाक शकता हाचेर वर्किंग सुरवात केला. 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीची मिटींग जी आसा पळय ती स्वता हांव किंवा आमचो मिनिस्टर कोण ती अटेंड करता म्हणजे DOP मिटींग होल्ड करची आणि पुराय सगळी कडेन निवळ करपाचें काम आमच्या सरकाराच्या मार्फत जातलें. आणि खऱ्या अर्थात आमी ताका म्हणटा पळय न्ही स्वच्छ गांव सुंदर गांव हें जर सुरवात केली जाल्यार स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय जातलें. गांव स्वच्छ पयलीं दवरपाक जाय. हांव जशें म्हणटा स्वयंपूर्ण गांव जालो जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. स्वयंपूर्ण त्या खातीर स्वच्छ गांव जालो जाल्यार स्वच्छ गोंय जातलें. तेजी सुरवात ही आयच्यान जाल्या. इंक्लुडींग ज्यो गाडयो हाडून उडयता, परत ब्लॅक स्पॉट, परत जे कोण गार्बेज कलेक्शन दिना म्हणजे वेळ पडलो जाल्यार पंचायत एक्ट आनी DMA एक्ट हितून अमेंडमेंट करपाची जी तयारी आहा पळय ही सरकारा कडल्यान दवरल्या.
म्हणजे आमकां जर नितळ आनी सुंदर उरतलो आसत जाल्यार हें सगळें करपाक जाय. लोकांनी एडिशनली थोडे एक 10-20 रुपया गार्बेजी खातीर चड दिवचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयसून फाटीं फुडें येवपाक जायना, ताका दिवपाक जाय. खरें सरकारान गार्बेजी खातीर आनी हेच्या खातीर पयशे खंयच कमी दवरूंक ना. म्हणजे आमी 3 तरेन फंड दिता म्हटल्यार जाता. एक आमी डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक, दुसरें 15 फायनान्स कमिशन आनी तिसरें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आनी अर्बन. ह्या दोगांयकूय पयशे डायरेक्टली 3 तरेन दिता. पूण एक्चुली पयशे मोडपाक जाय तश्यो पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी ते पयशे स्पेंडूच करिना म्हणून थोडीशी परिस्थिती आहा. पण एनी हांव तांकां आयज तेंच्या लक्षांत आयला एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें. ह्या प्रेजेंटेशना उपरांत तरी करतले. आज हांवें 12 बिडिओकूय हांगा आपयले सो दॅट बिडिओनी अंडरस्टँड केलां एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें. प्रॅक्टिकली म्हाका त्या खातीर स्वताहून डायरेक्टर बरोबर घेवन एक काम करचें पडलां जेणे करून ती सुरवात करता. सांगलां आतां IDC आनी आमचो GWMC हेजेर आमी इंडस्ट्रियल वेस्ट ETP हे वेगळे ट्रीट करपाचें केलां. एकदां हांव आमचे ऑल म्हणजे MD IDC GWMC MD आनी ऑल द सुपरवायजर्स ऑफ ऑल IDCs अशाच पद्दतीची मिटींग घेवन तोय कचरो खंय कितें वता हाजें एक सुपरविजन करपाचें ताजो प्लॅनिंग सुरू आसा. दिवचलच्या वाळशी ते वाठारे ह्या 4 लेन बायपास रस्ते कुशीकचे कोसळिल्ले पालसण काडून धडा कातरपाचें काम सध्या सुरू केलां. फाटल्या कांय दिसां खातीर हे काम बंद आशिल्लें, मात आतां काम हे नेटान सुरू जाल्लें आसा. पालसण कोसळिल्ल्यान बायपासाची एकेवटींची लेन येरादारी खातीर अजूनय बंदूच आसा. वाठादेव वाळशी ह्या नवीन 4 लेन बायपास रस्त्याचे लोकार्पण केले उपरांत 22 दिसां भितर म्हळ्यार फाटल्या 27 जुनाक ह्या बायपास रस्त्याचेर पालसण कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. ह्या बायपास रस्त्या वयल्या पिराची कोण वाठारांत हे पालसण कोसळिल्ले. नशिबान हे घडणुकेंत कांयच अनर्थ घडूंक नाशिल्लो. पालसण कोसळिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच त्याच दिसा आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांणी संबंधीत खात्याचे अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टरा वांगडा कोसळिल्ल्या पालसणाची पळोवणी केल्ली. कोसळिल्ले पालसण बेगोबेग कुशीक काडून ह्या बायपास रस्त्या कुशीक धोकादायक अवस्थेत आशिल्ली धडा कातरची असो आदेश आमदार दोतर चंद्रकांत शेटये हांणी संबंधीत खात्याचे अधिकारी आणि कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो. ताचे उपरांत बायपास रस्त्याचेर कोसळिल्ले पालसण काडपाचे आनी धडा कातरपाचें काम सुरू जाल्लें. मात कांय दिसांनी संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टरान पालसण काडपाचें आनी धडा कातरपाचें काम सोडून दिल्लें. फाटल्या सुमार 4 म्हयन्याच्यान हे काम बंद आशिल्लें. पालसण कोसळिल्ल्या वाठारांतली एक लेन येरादारी खातीर बंद केल्ली. फाटल्या सुमार 4 म्हयन्यां पासून ही लेन येरादारी खातीर बंद आसा. आतां बायपास रस्त्या कुशीक कोसळिल्ले पालसण काडपाचें आनी थंय आशिल्ली धोकादायक धडा कातरपाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायलां. हे काम पुराय जातकीच येरादारी खातीर बंद आशिल्ली एकेवटेंची लेन येरादारी खातीर उक्ती जावपाची आस्त आसा. आतां पळोवचें पडटलें हे काम केन्ना पुराय जाता आनी हो बायपास रस्तो पुरायपणान येरादारीक केन्ना उक्तो जाता तें. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम. केळशी ते मडगांव मार्गार बशींचो उणाव आशिल्ल्यान थळाव्यांक बरेच त्रास जातात. ह्या मार्गान प्रवास करपा खातीर जायत्या प्रमाणात बशी नाशिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां बस स्टॉपा कडेन रावचें पडटा, नाजाल्यार लिफ्ट घेवन वचचें पडटा. वेळार बशी नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांत येवपी पर्यटकांकूय बरेच त्रास जातात. तशेंच सगळ्यांक टॅक्सीन वचप परवडना, ताका लागून सरकारान ह्या मार्गार बशी सुरू करच्यो म्हणून थळाव्यां सयत केळशीचो सरपंच डिक्सन वाझान मागणी केल्या. केळशी ते मडगांव मार्गार बशीचो उणाव आशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा. केळशी पर्यटन थळ आशिल्ल्यान जायते पर्यटक ह्या वाठारांत येतात, मात वेळार बशी नाशिल्ल्यान तांकांय त्रास जाता. थळाव्यांक लागच्या लागीं वतलो सुद्धा जाल्यार वरांची वरां बस स्टॉपा कडेन रावचें पडटा. तशेंच बस आयलीच ना जाल्यार परते घरा वचचें पडटा म्हूण थळावे सांगता. संडे न्हू आमकां म्हणजे सांजचो मिस जाता. शॉप आमकां बस आसपा जाय आनी कितें जायत वताचें आमकां कांय आसना. एका लिफ्ट घेवन आमी वचूंक पडटा.
पण आहल्या आणि तितले पळय कोतून वयता घरा कोतून कितें लिफ्ट ना जावन दिसा मीस मागीर ती रस्त्यार रावल्यार मीस गेले काबार आणि मिसासान नेत्री पुसान आमी बरो मेळना न्हू बस थळाव्या आणि पर्यटकां खातीर केळशी ते कोलवा तशेंच केळशी ते मडगांव मार्गाचेर वेळार बशी घालप गरजेचें आशिल्ल्याचें पर्यटकांचें म्हणणें. Regular buses from all tourist places for all the tourists. Not everybody can afford taxis, and people like to travel with the locals. That's part of their holiday. So regular buses from Cavalossin to Colva, Cavalossin to Margao, and regular times needs to be sorted for people, for the locals also, as well as tourists. सगळ्यांक टॅक्सी वा मोटरसायकल पायलट करून वचप परवडना. ताका लागून सरकारान ह्या मार्गाचेर बशी घालच्यो अशी मागणी केळशीचो सरपंच डिक्सन वाज हाणें केल्या. कावेलोसीन इज अ व्हेरी ट्युरिस्टीक एरिया आनी आमकां आयज बसीस सारके चलनाय. हांवें म्हगेले लास्ट 2 वर्सां कितले फाटी हांवें मिटींग केल्ली, कितले फाटी हांवें विचारलें, कितले फाटी रेप्रेजेंटेशन दिलें, पूण इश्यू कितें जाला, इश्यू नोबडी कोण कानार घेयना. तो सब्जेक्ट पंचायताक न्हू, बट म्हणजे कितें पंचायत कॅनॉट सॉल्व. सो आयतां तूं लोकां कडेन चयलां, आमी बास्टॉप येयले, बास्टॉप देखून चोय. हांव सांगत तुका, लोक बसीन वयता, सगळ्या कडेन एफोर्ड जायना. आफ्टर कोवीड जालें म्हणटकीर कोरोनान लोकांगे जॉब गेलो आहाय, लोकांगेले लोक काल पासून भायर गोंय येयलो आहा. नॉट एवरीबडी कॅन एफोर्ड गोईंग बाय टॅक्सी ऑर बाय बायक. पेट्रोल म्हारग जाल्या. सो बस सर्वीस म्हणटा ती आमगे रेग्युलर आयज आमगे भुरग्यांक त्रास जाता. आनी इम्पॉर्टंट कितें, आमकां मडगांव ट्युरिस्ट एक फावट आमी जायत वयतालो, तो बंद जाला बस नाय म्हणून. दुसऱ्या कडेन कितें म्हणून सुद्दां आमकां गोवोरमेंटाक आमगे लोकांक रेवेन्यू लूज जाता. बस आसलो जाल्यार रेग्युलर बस आसली ट्युरिस्ट फ्लो जाता, मडगांव येता, मडगांव शॉपिंग करता. आयज तें बंद जालां. तुका ट्रॅफिक रस्त्यार चड जाता. सो इट इज अ बीग थिंग. यू आर बर्निंग मोर फ्युअल, यू आर ब्रिंगिंग मोर ट्रॅफिक ऑन द रोड, and you are losing the business. So that's why I'm requesting the government. We have taken this issue and I thank you. It's a very common issue. Burgyak iskla aspada. So we will make sure that something is done. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. गोंय पुलीस खात्यात नोकरी दिवपाचे हांयस दाखोवन काणकोणच्या एका तरणाट्याक 5 लाखांची तोपी घाल्ल्यान काणकोण पुलिसांनी पर्य 70च्या रामेश्वर मांद्रेकाराक अटक केली. जाल्यार हे प्रकरणात काणकोणच्या एका तरणाट्या आड गुन्यांव नोंद केला. काणकोणच्या कृष्णा नायक ह्या तरणाट्यान केल्ल्या कागाळच्या आधाराचेर पुलिसांनी ही कारवाय केली. 2021 काणकोणचे कृष्णा नायक हेणे काणकोण पुलिसांनी कागाळ केल्ले की सरकारी जॉब दिता म्हणून ताका रामेश्वर मांद्रेकर ह्या मनशान 5 लाख घेतलेले. त्यानंतर काणकोण पुलीस जे रामेश्वराच्या घरा कडेन वचून येयले 3दा, पूण तो मेळना. तो मेळनाशिल्लो, पुलिसाच्या हाती लागनाशिल्लो. आतां जेन्ना CMन स्टेटमेंट काडलो की सरकारी जॉब दिता म्हणून कोण अशें पयची हांचेर कडक कारवाय जावची म्हणून काणकोण पुलिसांचे पथक वचून ताका तेजेर वॉच दवरून ताका तेजे घरा कडल्यान धरून हाडला. राती ताका अरेस्ट केल्ले आसा. सोर्सां कडल्यान अशें इन्फॉर्मेशन आसा की हितून भितर आनीक लोकल मनीस इन्वॉल्व आसा तांकां कॉन्टॅक्ट करून दिवपाक आनी हेजेरय चार्जीस लायिल्ले आसात आनी हेजी चवकशी चालू आसा. काणकोण पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान भवेश करता. अंदू उटा संघटनेक 20 वर्सां पुराय जातात. हे निमतान आयतारा 10 नोव्हेंबराक फर्मागुडीच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानार उटा संघटनेन व्हड सुवाळो आयोजीत केला. ह्या सुवाळ्यात राजकीय आरक्षणा सयत 9 म्हत्वाचे थाराव घेतले अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगला. तशेंच ह्या वर्सा सावन आदिवासी हितचिंतक पुरस्कार दिवपाचें थारायला अशीय म्हायती मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिली. माझं पिंडच आहे आक्रमक. तो माझा सरकार असू दे, सरकार वेगळं आहे आणि माझ्या उटा संस्था जी आहे, उटा चळवळ आहे ती वेगळी आहे. ज्या ज्या ठिकाणी अन्याय होईल त्या त्या ठिकाणी मी स्वतः, मग ते माझं स्वतःचं सरकार असू नंतर आणखी काय. गोविंद गवडे उटा खंयच्या लिडराचेर अवलंबून ना. उटा आमच्या बारीक बारीक ग्रामीण भागातल्या कार्यकर्त्यांचेर अवलंबून आसा. कोण आयलो आणि कोण गेलो आणि मुखार कोण वतलो हेजो उठा संस्थेक लेन देन कांय ना. उठा आज 20 वर्सां सतत आनी शेगीत आपले निस्वार्थपणान, कसलोच राजकीय स्वार्थ न पळयता आसतना निव्वळ समाजाच्या भविष्य आणि गोंयकार शेतकार आणि कष्टकरी समाजाचें हित पळयलेलें आसा. आणि म्हणूनच आज उठाचो उठाव संपूर्ण गोंयच्या कानाकोपऱ्यांत. वनुच्यान आमी एक आदिवासी बहुमान
म्हणून पुरस्कार आम्ही जाहीर करतले. त्याचे नाव आणि तो कोण जो आसतलो तो त्या दिसाच ठरतलो. पूण पयले वयले ह्या आदिवासी समाजात तो आदिवासी समाजांतल्यान नासतलो तेवूय हांव तुमकां जाहीर करता. तो आदिवासी समाजाचो मित्र आसतलो, हितचिंतक आसतलो, जाणेन ह्या आदिवासी समाजाक आधार दिल्लो आसात, सपोर्ट केल्लो आसात, मार्गदर्शन केल्लें आसात, अशा एका योग्य मनशाचो बहुमान आमी त्या दिसा करतले. आणि हो पयलो बहुमान आज आदिवासी बहुमान म्हणून आमी ताका नांव दिल्ले आसात. आदिवासी हितचिंतक म्हणून आमी ताका नांव दिल्ले आसात. काही गोष्टी अजुनूय मागण्यो आमच्यो पूर्ण जावपाच्यो आसात आणि वारंवार ताजो आमी पाठलाग करीत आसात. पणजी ते दिल्ली पर्यंत ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय किंवा वेगळे वेगळे जे अधिकारी जे आसात, लोअर लेवलाचे अधिकारी ते उच्च पदाचेर असणारे सुद्धा राष्ट्रपती आसूं, पंतप्रधान आसूं, गृहमंत्री आसूं, आदिवासी कल्याण समाज मंत्री आसूं, गोयचो मुख्यमंत्री आसूं किंवा विगड ते MP आसूं, हे सगळ्यांनी आमी आमचें निवेदन आमकां कितें म्हणपाक जाय ते आमी सगळ्यांच्या साबार गोष्टी मांडिल्ल्यो आसात. तरी आसतना बरेचश्यो काही गोष्टी पदरान उडपाक जाय आणि ते पाडून घेवपाक जाय. ह्या दृष्टिकोनांतल्यान हो एक महासंमेलन आमी घडोवन हाडपाचे ठरयलेले आसात. 10 नोव्हेंबर 2024 ह्या द्विदशक महोत्सवात आमी ह्या दबाजाचे मुखेल सोयरे म्हणून गोयचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोदजी सावंत हांकां मुखेल सोयरो म्हणून आपयलेलो आसात आणि त्याच प्रमाणे आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री युरी आलेमाव हांकांय आमी निमंत्रण दिल्लें आसा. मजगतीत बिरसा मुंडा जयंती निमतान 15 नोव्हेंबराक राज्य सरकारान भौशीक सुटी जाहीर करची अशी मागणी उटास संघटनेन केला. हे संबंधी आम्ही उटाच्या सुवाळ्यांत अधिकृत थाराव मांडटले अशें प्रकाश वेळीप हांणी सांगले. ही 15 नोव्हेंबर हो सुद्धा जो जन्मदीस आमचो एक महादेशाचे लिडर, ते केवळ ट्रायबल जर जाले तर ब्रिटिशां विरुद्ध झुंज करपी पयले आणि वयाच्या 22व्या वर्सा ज्यांचे बलिदान जाल्लें आसा अशे बिरसा मुंडा, ह्या बिरसा मुंडाची सुद्दां गोवा सरकारान एक सुटी जाहीर करची. त्या दिसा जशी झारखंड आसा, ओडिसा आसा, ट्रायबल डॉमिनेटेड आसा, ह्या लोकां भितर सुटी जाहीर करतात. बिरसा मुंडा हे महान क्रांतिकारी एक लिडर जावन गेले म्हणून गोवा सुद्दां जावची अशी उटाची मागणी आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. भंडारी समाजाची नव्यान वेचून हाडिल्ली समिती पुरायेन बेकायदेशीर आसा अशें आदवोगाद अनीश बकाल सांगता. तशेंच देवानंद नायकान जिल्लो निबंधक आड दाखल केल्ली याचिका 10 नोव्हेंबरा उपरांत सुनावणेक येतली अशें ताचें म्हणणें. कशें आसा की ते वॅकेशन बॅन हाणें आसलें पळय, ताणें कितें सांगलें की थंय हांगा ते कितें आसा ते रेग्युलर हाजे कडेन हें करा म्हणून. सो ते हें कांयच जालें ना. सो तांचें जें पळय कितें आशिल्लें तें आतां फुडें धुकल्लें. आनी जें पळय काल ताणें मेन्शन केल्लें तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्राराक पळय सांगताले की ना आमी हायकोर्टान घातला ताका बेश्टून सोदताले, हे सगळें भायर हें तांचें हें कांयच जालें ना. सो ते आतां हायकोर्टान तांचें कांय मेळोना रिलीफ. सो आतां मेन कितें आसा की ताका काडपाक सोदता रजिस्ट्राराक, ते तांचें फेल गेल्ल्या कारणान आतां 7 तारखेर जें पळय आतां हियरींग आसा आमचें ते 7 तारखेर ताकाच पावत आसा. सो कितें आसा ते 7 तारखेर ताजेच कडेन जातलें. ताज्या नंतर कितें हायकोर्ट नोटीस काडटा ते मागीर फुडें तो थंय आसलो फुड्यान आनी तो तेन्ना हियरींग चलता तेन्ना ते आसलो तो देवानंद आनी तो पळ काडटा. कित्याक काय म्हणून आपल्याच्या गळ्यान आपुणूच हार घालपाक आनी हो हार घातला आनी सगळें मिरवणूक काडटा. म्हणजे हें कितें तें ताकाच हे पळय कारबार कसलो तो सगळें इल्लिगल चलता आनी इल्लिगलाचे तो आपूण जालो म्हणटा. अरे स्क्रुटिनी 5 पर्यंत आसा जाल्यार तुजो कसो जालो तूं? स्क्रुटिनी जावंकूच ना कंप्लीट. तूं म्हणटालो कितें टायम जाय कितें फुडें धुकलपाकूच ते कितें तुजें इल्लिगल कारबार करपाक सगळो फेल गेलो आनी लोकांक सगळ्यांक ताजी कितें ते पळय ते फसवणूक आसपाचो खेळ केला ताणें. फोंडे नगरपालिकेची म्हयन्याळी बसका जाली. फोंडे पालिकेच्या वाठारांत 4 बेकायदेशीर भंगार अड्डे आसात आनी ते स्क्रॅपयार्ड लोकां खातीर धोक्याचे जाल्यात. ते खातीर पालिका ते 4 स्क्रॅपयार्डांचेर कारवाय करतली अशें आश्वासन फोंडे पालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली. आज फोंड्यान संबंध दिसता पळय सायनबोर्ड्स जे प्रत्येक आतां कशें आसा की ट्रेड लायसन काडलो की एकटो तो हें करता की बोर्ड करता की एक लायन तो 3-3, 4-4 अशे सुद्दां लायता. सो आयज आमी डिसायड केलें की एक प्रिमासीस जर आसा तेची एक शॉप जावं एक सुद्दां शॉप एक शॉप जाल्यार एकूच ताका बोर्ड लावपाक. जणू काय मागीर फोंड्यान सुद्दां संबंद नितळसाण बरी येतली आनी
निवळ दिसतलें. आतां मुद्दम पळय तुमी एग्जाम्पल पळय हांगा सुद्दां सायडीक वचून जर पळयलें जाता की पापां स बोर्ड अशें सगळें इवन रावंड बिल्डिंगे पळय पळय सगळें चड हें दिसता सामकें खासकट जाता सगळी कळ्ळें न्ही. सो तें डिसायड केलें कावन्सिलान आज की एकूच असो बोर्ड लावपाचो प्रत्येक जी प्रिमायसीस आपली क्लीन आसा तिका. ताजे उपरांत आमी इम्पोजिशन ऑफ हाऊस टॅक्स बेस्ड ऑन एन्युअल कॅपिटल व्हॅल्यू हें आमकां DMAच्यान आयलां की आतां ज्यो नवीन बिल्डिंग्स येतात कळ्ळें न्ही. आमचो पयलींचो हाऊस टॅक्स रेट जो आशिल्लो पर इयर तो 423 रुपया 36 पैसे पर इयर आशिल्लो. खंयचो आतां जी आमच्या आसा हाऊस सगळें आमी अजून पर्यंत कांय वाडयल्लें ना. सो तेन्ना आतां ज्यो नव्यो बिल्डिंगो येतल्यो पळय आतां न्यू जो कोण फ्लॅट घेता जावं ताका हे हांगात न्ही हे गोंयभर जाल्लें आसा. हे सगळे म्युन्सिपालिटींनी जालां ते DMA कडल्यान आयलां आमकां. सो पर इयर तांकां 2849.70 पैसा हें वर्साक तांकां हो टॅक्स आसतलो. सो हे नवीन फ्लॅटांका स्क्रॅप यार्डाचेर जे आसा जवळ जवळ 4 स्क्रॅप यार्ड अशी फोड्यान आसा. आनी हांकां कांयच म्हणजे हांव तांकां कितेंच म्युन्सिपालिटीक ते सोड टोटल इलिगल आसा ती काडची. तांकां आमचे मुखार COA आसा पळय आतां आमी जाता तितले बेगीन ते स्क्रॅप यार्ड पळय आमकां ताका नोटीस हाडून तांकां जाता तितले बेगीन आमी तांकां खाली करतले. तांकां आमी आमकां फोंड्यान तांकां आमी कशेंच दवरपाचें ना. चारी आमी स्क्रॅप यार्ड जी आसा ती ते काडटले. ते एक डिसिजन सगळे कावन्सिल आमचे जाल्ले आसा. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV.